समड आणि सावाला ताणे स्थापन केले आणि ताणे बहुशा 8 वर्षांची सेवा बहु वापरबायची सेवा ताणे दिल्या आणि ताणे ते ऑर्बिट सेवा संस्था गट केल्लो जावन आसा आणि ह्या सेवा संस्थे मार्फत साबार सेवेचे कामां सगळ्या बिदार आमच्या जिल्ह्यांत आमी केल्ली आसात। थंय बिदार एका बाड्याच्या घरांत रावून हे मिसांव स्टार्ट केल्लें। हे स्टार्ट केल्लें कित्याक म्हूण सांगल्यार बिदरच्या त्या जिल्ल्यांत कामाक म्हूण लागून गेल्लो लोक आसलो। थंय एअरफोर्स आसा या दुसऱ्या संस्थांनी कामाक लागल्लो लोक आमचो काथोलीक क्रिस्तांव लोक आसलो आनी ते वळखून घेवन फादर बेंजामिनाक आमी तुमच्या सांगात येता म्हणाले ते पळय तांकां तरबेत केलें तांकां मागीर आमच्या इगर्ज माते घेतलो संदे जावन घेतले तांकां लूक मार्क माथेव जॉन म्हूण नांव दिलें तांकां तांचे नांवां दुसरीं आसलीं पूण तीं नांवां दिलीं। समड आणि सावाला मोगाच्यानो समर्थ आणि सवालां कार्यक्रमाक तुमकां स्वागत। आज आमी एका विंगडच पूण आसक्त भरीत विशयाचेर हो संवाद चलोवन व्हरता। तुमी सगळ्यांनी बिदर मिसांवा विशयांत आयकलां। पयलें बिदर मिसांव क्रमेण वाडत वेत आसतना आतां गुलबर्गा दिएसीस ह्या मिसांवाक हे पावटी 40 वर्सां संपतात। असले ह्या संदर्भाचेर बिदर मिसांवांत 12 वर्सां वावर केल्लो फादर आल्बर्ट क्रास्ता आज आमचे संगी आसा। ताची परिचय सांगची तर गांवान तो आर्वा फिरगजीचो आनी खेळांत मस्त आसक्त ताका। 10वी जाल्या उपरांत शिकप रावयलें आनी तशेंच कबड्डी मॅचांत मस्त आसक्त देखून डिस्ट्रिक्ट आनी तशेंच राज्य मट्टा पर्यंत तो पावलो आसा। आनी असले एका संदर्भाचेर बिस्प बाजील बिदर मिसांव आरंभ केल्लो तो ताका भेटलो आनी बिदर मिसांवांत वावर करूंक मोन कोणाक आसा तर मेळी येता म्हणून सांगलें ताणें आनी तो वळो आल्बर्ट क्रास्ता हाणें बिसायबा मेळून हांवें येवी येता गी म्हूण सांगलें आनी ताणें कुशेन ताका घेतलो। अशें 3 वर्सां बिदर मिसांवांत कातेकिस्त जावन ताणें वावर दिलो। वचोन लोकांक दोतोन शिकोवची देवाचें उतर सांगचें असलो वावर आनी त्या उपरांत सेमिनरीक भरती जावन याजक जालो आनी याजक जाले उपरांत परत बिदर मिसांवाची वाट थंयसर निरंतर 18 वर्सांचो वावर ताणें दिलो। एका जाग्यार सांतपूर म्हणल्या कडेन 7 वर्सां आनी उजिनी म्हणल्या 9 मिसांव थंयसर 11 वर्सां आनी उपरांत तो वावर जाल्या उपरांत मंगळुराक पाटी आनी गांगुळ्ळी फिरगजेंत 6 वर्सां आनी आतां प्रस्तुत पियूस नगरांत 2ऱ्या वर्साची सेवा तो दीत आसा। फादर आल्बर्ट क्रास्ताक सुरवेतावनी मिसांवांत मस्त आसक्त आशिल्ली आसा। ताणें थंयचें एक भजन घडिल्लें आसा आमी ह्या संवादांत उपरांत आमी आयकतल्या आनी उडपी दिएसीस तावन सोलोवचो दिसपट्टो नियाळ देवाच्या उतराचो सुवार्तेय संदेश हातूं तोवळ तेवळ तो हो संदेश दिते आसता आनी सांगत आस ताणें काडलेली खंतारांची कॅसेटी आसा स्तुती गाना आनी एका पाद्रबा सांगाता मेळून काडलेली एक कॅसेटी आसा। अशें जायतो वावरो बिदर मिसांवांत आनी हांगासर मंगळुरांत उडपींत ताणें दिल्लो आसा। आज ह्या संवाद कार्यक्रमांत तो आमचे सांगाता आसा। तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान फादर आल्बर्ट क्रास्ता हांकां हांव स्वागत म्हणटा। थँक्यू फादर।
तुमकां सर्वांक म्हजे प्रणाम. फादर आल्बर्ट आमच्या वीक्षकांच्या जाणवयेक आनी तशेंच तांकां उपकार पडच्या खातीर बिदर मिसांव जायत्या जाणांनी आयकलां, सबार जाणांक इल्लें कळीत आसा, पूण मस्तू मनशांनी आयकल्लें मात्र आसा. तांच्या समजुणे खातीर बिदर मिसांव इल्लेशें एक ताजी संक्षिप्त रितीन समजणी दिव येता की. फादर बिदर मिसांव प्रारंभ जाल्लें 1982 इसवेंत देवादीन गवळी बॅझिलियस डिसोजा ताणें मानादीक बाप रॉबर्ट मिरांदा आतां गुलबर्गा दिएसीचे गवळी ते आनी तांच्या सांगाता 2 जाण सेमिनरिस्ट. तांचो एकलो रोणी सेरावो आतां आमच्या जेप्पू सेमिनरीचे रेक्टर ते, आनी एकलो सेमिनरिस्ट फ्रांसीस लुईस आतां तो याजाक आनी ते उडपी दिएसीच्या कालाथूर पिरगजेंत पिरगज याजाक जावन सेवा दितात आसात. थंय बिदर एका बाड्याच्या घरांत रावून हे मिसांव स्टार्ट केल्लें. हे स्टार्ट केल्लें कित्याक म्हूण सांगल्यार बिदरच्या त्या जिल्ल्यांत कामाक म्हूण लागून गेल्लो लोक आसलो. थंय एअरफोर्स आसा, या दुसऱ्या संस्थांनी कामाक लागल्लो लोक आमचो कॅथोलीक क्रिस्तांव लोक आसलो, पूण आमच्यो इगर्जो नातल्यो ह्या जाग नातले थंयसर. हैदराबाद थावन आर्च डायसिसा थावन थंय थावन ह्या जाग येवन ह्या लोकांची आत्मीय गरजांक ते पावताले. पूण तांकां कश्टांचें जावन आसलें, कित्याक म्हळ्यार भास वेगळी. ते आंध्रा थावन येजेत आनी हैदराबाद आंध्रा थावन येजे आनी पयशिल्ले वाट इल्लेशे कश्ट मारले देखून ह्या धर्माध्यक्षांच्या जमतेंत एक सलाह आयिल्ली आसा. कर्नाटकाच्या खंयच्याय दर प्रांत्यान ह्या दिएसीजीन हे एक मिसांव घेतल्यार बरें म्हूण सांगून आनी थबड आमच्या देवादीन गवळी बॅझिल सोजान स्वाकुशेन ते मिसांव घेतिल्लें. मिसांव घेतिल्लें ताच्या उपरांत घेतिल्लें मात्र न्ही, तांकां वर्तो मोग आनी त्या मिसांवा विशींत चिंता तांणी आटयल्लें आसा. आनी कितें सर्व गरजेचें थंयसर जावंक आसा त्या विशीं भोव बऱ्या रितीन प्लॅन करून सगळ्यांक सांगाता घालून केल्लें आसा. थंयसर सुरवेर थोड्या बिदरच्या दुसऱ्या पंगडाच्या मेथोडिस्ट, थंय बिदर मेथोडिस्ट आसात, सेवेंथ डे क्रिस्तांव दुसऱ्या पंगडाचे थंय क्रिस्तांव आसात. तांच्या मुखेल्यांचे थोड्यांची भेट आमच्या बाप मिरांदान केल्ली. ताच्या मागीर मिसांव कशें मुखारसून व्हरचें मुंदरसून व्हरचें तांणी एक जागो काण गेलो. थंय आमच्या गव्हर्मेंट बस स्टँडाच्या बिदर गव्हर्मेंट बस स्टँडाच्या मुखारच एक जागो काण गेलो. कोपेल बांदलें थंयसर आनी ह्या जागाचें वस्तीघर थंयच बांदलें. आनी सांगातास बिदर शहराच्या भायर हळदखेरी म्हूण सांगून थंय एक 30 आनी 100 एकरे जागो मोलाक घेतलो आनी थंयसर इस्काल प्रारंभ केलें. आपोस्तोली कार्मेल मेळाच्या दनभयणांक सांगाता घेवन इस्काल प्रारंभ केलें. ताच्या उपरांत दुसऱ्या वर्सा 1983 इसवेंत अनेका तालुकांत बिदर जिल्ल्याच्या अनेका तालुकांत बाल्कींत मिसांव स्टार्ट केलें. आनी ते मिसांव आतां पोर्तुगीज देवादीन जाल्लो फादर बेंजामीन तांच्या मुखेलपणान जाल्लें आसा तें. आनी थंयसर ब्रदर 2 जाण लुईस डेसा आनी पीटर डिसोजा आनी ते आतां ह्या जाग जावन आसात.
तांकां सांगात घेवन बालकी मिसांव प्रारंभ केलें बालकी तशेंच एका बड्याच्या घरांत रावतले आनी थंय थावन एक जागो निलंगा रोडार मोलाक घेतलो आनी थंयसर फार्म हावज म्हूण सांगून एक घर बांदलें तितले मात्र न्हय फादर बेंजामिनान एक बरें काम केल्लें कितें म्हूण सांगल्यार ताणें सगळ्यांक भेट करूंक सुरू केलें शाळावळ जाली परिचय जाली थोडे क्रिस्तांव मुखेली ताका मेळ्ळे आनी त्या मुखेल्यांक कातोलीक इगर्ज मातेची समजणी दिली आनी ते कातोलीक इगर्ज माता समजल्ले ते मुखेली म्हणाले इदू ताय साब्यादारी म्हळ्यार ही कातोलीक इगर्ज माता कितें जावन आसा ती सुरवेर थावन आयिल्ली जेजू क्रिस्तान घडिल्ली आपोस्तलांच्या मुखेलपणार ती वाडत आयिल्ली हें पुरो तांच्या मोतीक गेलें इदू ताय साब्यादारी ही माय सभा आसा आनी ते वळखून घेवन फादर बेंजामिनाक आमी तुमच्या सांगाता येता म्हणाले ते पळय तांकां तरबेत केलें तांकां मागीर आमच्या इगर्ज माते घेतलो सांदे जावन घेतलें तांकां लूक मार्क माथेव जॉन म्हूण नांव दिलें तांकां तांच्या नांवां दुसरीं आसलीं पूण तीं नांवां दिलीं ताच्या मागीर तांचे मुखांतर आमचे मिसांव बालकी दुसऱ्या हळ्ळेंक पावीत जाले आनी ह्या मुखेल्या सांगाता दुसरे तांच्या सांगाता आसले तांचे मुखांतर हळ्ळेची भेट जाली लोकांची भेट जाली शाळावळ जाली लोकांनी आमकां आपयलें तांच्या हळ्ळेंत स्वागत केलो आनी आमी तांची कितें संस्कृती आसा तांची बाबार्थाची संस्कृती तांकां बाबार्थान तरबेत करूंक सुरू केलें घर विजीटो भुरग्यांक सांगात हाडलें लोकांक सांगात हाडलें इगर्ज मातेची कितें दोतोर आसा तांकां आमी शिकयलें तांची संस्कृती दुसरीच वेगळीच आमी हांगा मीस करता थंयसर तें मिसाचें बलिदान तें पुराण ना पूण भजन संजेर काम जाल्ल्या उपरांत एक 8 वरां शेंगी सांगाता मेळचें एका खंयच्याय घरा गुडी सडाव जावन गुडी ह्या कोपेलांनी नातलें थंय इगर्जो नातल्यो उण्यो बारी उण्यो गुडी म्हळ्यार आमी हांगा कोपेल म्हणटा एक धाकटें मागणेकरची सुवात थंय सांगाता मेळटले हांव नाजाल्यार घरांनी सांगाता मेळटले हांव तांकां दोतोन शिकयतले हांव देवाचें उतार दितले हांव बाजाने करतले हांव आनी फाटी येतालो सडाव जावन सुरवेर आमी फाटी येवंक आमकां वेवस्था नासली कित्याक म्हळ्यार आमचे कडेन वैकलां नासलीं आनी थंयची वेवस्था खंयची वाटय तितली सलिसायेची न्हय जावन आसली थंयच रावताल्या तांणी दिल्लें कितें जेवंक दिल्लें जेवतालें हांव तांच्या सांगाताच रावतालें हांव तें बऱ्यान जालें ताच्या मागीर हे मिसां विस्तारलें दुसऱ्या तालुकांकय गेलें दुसऱ्या तालुकांक म्हळ्यार थंय जावन आवराद तालुकाच्या सानपुरान मिसांव स्टार्ट केलें तें 1980 आनी 100 इसवेंत बाप अपोलिनारिस क्रास्ता ताणें सुरू केलें तांच्या सांगाता आमची अपोस्तोलीक राणयो येसारे धर्मभयणी तांकांय आपयलें तांचोय फाटीबो मेळ्ळो आनी बालकींच आमचे चॅरिटी सिस्टरां तांचो फाटीबो आसलो आनी तांणी एक थंयसर कालें आस्पत्रो म्हणच्या आस्पत्रो मागीर केली तांणी ताच्या पयलें डिस्पेन्सरी आसली ताच्या मुखांत तांची सेवा भोव अपुरबायची सेवा तांणी दिल्या आनी हांगासर येसारी आमच्या सानपुरांत येसारी सिस्टरां सानपूर थावन मागीर आमी हुमनाबाद स्टार्ट केलें हुमनाबाद 1990 इसवेंत बाप फ्रांसीस लोवीस तांणी सुरवात केल्ली आनी थंय आमची बेतानी धर्मभयणींनी तांचे मिसांवी तांणी फाटीबो दवरलो तांचे मिसांव स्टार्ट केलें थंयसर आनी थंय थावन बसावा कल्याणा तालुका गेल्या
बसवा कल्याण तालुकांत कवड्याळ म्हणल्या कडेन क्रिस्ताश्रम ते मागणें करचें एक घर या ध्यान करचें एक घर तें फ्रांसीस लुईसान प्रारंभ केलें अशें बिदर जिल्ल्याच्या 500 तालुकांक आमचे मिसांव विस्तार जाले मिसांव विस्तार जाले मात्र न्हय मिसांव एका तालुकांत एक घर मात्र एक केंद्र मात्र न्हय थंय थावणी मागीर एक्सटेंड जालें मागीर दुसरे केंद्र आमी स्टार्ट केलें अशें भोव अपुरबायेचें मिसांव बिदारचें हांगा ह्या मिसावांत 2 संगती एक भावार्थांत थीर करचें लोकांक या भावार्थ तरबेत करचें एक काम जाल्यार आनी एक काम सोशल डेव्हलपमेंट सामाजीक अभिवृद्धी काम सेवेचें काम हें सांगता हें बऱ्यान चल्लें आतां हांवें सांगलें तुमकां भावार्थ तरबेत करचें ते दोळस हांवें सांगलें भुरग्यांक सांगता हाडचें लोकांक सांगता हाडचें तांकां कातोलीक इगर्ज माते विशयंत भावार्थाच्या सता विशयंत तांकां शिकोवण दिवची ताच्या मागीर तांकां कातोलीक इगर्ज मातेक सांदे करच्याक कशें कितें पुरा तरबेत करूंक आसा कितें पुरा संस्कार तांकां दिवंक आसा तें पुरा काम चलतालें आनी सांगातास कितें पुरा गरज आसा खंयसर गुडी म्हळ्यार कोपेल जाय जंय आनी कितें जाय जंय तें पुरा थंयसर आमी करीत आसले हांव आनी एका पंथान सोशल डेव्हलपमेंट या सामाजीक अभिवृद्धी काम 1990 आमी ऑर्बिट सेवा संस्थो स्थापन केलो तो आमच्या फादर कोण आमचे विक्टर मचादो ते आतां सामे डायसेस आसात तांणी स्थापन केलें आनी तांणी भोवशे 8 वर्सांची सेवा भोव अपुरबायेची सेवा तांणी दिल्या आनी तांणी तें ऑर्बिट सेवा संस्थो गट केल्लो जावन आसा आनी ह्या सेवा संस्थे मार्फत साबार सेवेचे कामां सगळ्या बिदार आमच्या जिल्ल्यांत आमी केल्लीं आसात तो संस्थो मागीर फादर संतोष डायस ताणें आनीक बळवंत केलो तो ताणें साबार वर्सां त्या संस्थेंत रावन आनी तो संस्थो आमच्या सरकारान ताका काय म्हणटात मान्यता दिल्या ताका वय आनी ताच्या मुखांतर आमी केल्लीं कामां एक ह्या स्त्रियांक स्वसहाय ग्रूप करचे सबलीकरण करचें काम वय सुमार आनी ताच्या मुखांतर तांची आर्थीक परिस्थिती सुदारली आनी भुरग्यांक एज्युकेशन आनी हे वॉटरशेड प्रोग्रामांत हांव दादल्या मनशांचे स्वसहाय संघ विद्या विकास आनी असलीं भोव अपुरबायेचीं कामां आनी ह्या आमच्या लोकांक ताचें मस्त बरेंपण जालें तांची जिणे शैली बदलली वय अशें बिदार मिसांव भोव अपुरबायेचें हातूं आतां बिशप बॅसिल ताणें स्टार्ट केल्लें 1996 स्टार्ट केल्लें 1982 स्टार्ट केल्लें पूण तो 1996 अंतरलो ताच्या मागीर ताचें कितें काम ताणें केल्लें त्याच स्पिरितांत लुईस पावल आमच्या गवळी बापांनी मुखार सून व्हेलें तांणी मात्र न्ही आनी दोग बिस्प आतां आमचो थंयचो रॉबर्ट मिरांदा थंय रावन सगळ्यांक सांगाता घालून कितें गरजेचें आसा तें ताणें आठयल्लें आसा आनी ते मिसावाक ताणें सर्वस्व दिल्लें आसा आनी आजुनूय तो करीत आसा आनी एक गवळी आसा तातूंत ते दाळा CODPचो डिरेक्टर जावन आसले आतां उडपी दियेचेचे गवळी आमचे जेराल्ड आयझॅक लोबो
ताणी एक दिशा दिल्ली आसा त्या मिसावाक कितें म्हळ्यार गौळीक योजन ताणी हाडलें थंयसर आनी ताणी हाडलें मात्र न्हय सगळे त्यांच्या आमच्या याजकांक धर्म भयणींक आनी थंयसर काम करतल्यांक ताणी तरबेत केल्लें आसा आनी तितलें मात्र न्हय थंयसर ते मिसांव तितलें फळां बरीत बरें जाय तर कितल्या याजकांचो सेवेचो फळ याजक मात्र न्हय धर्म भयणी आनी सेमिनरिस्ट कातेकिस्त लायक तांच्या सगळ्यांच्या त्या वावराच्या फळान 2005 इसवेंत गुलबर्गा जिएसए जाय तर ह्या बिदार मिसावाचो वांटो वर्तो जावन आसा वय आज आमी ह्या वर्सा 40 वर्सां जाली 40 वर्सां आज आमी ताचे आचरण करता आसतना देवाक धन्य देवाक अर्गां दीस जाय कित्याक म्हळ्यार ताचें मिसांव आमी थंयसर अपुरबायचें जालांतर ती ताच्या बेसावणी जाला तुमी एक संगत सांगली वडलो हळ्ळेक वेताल्यात तुमी वय आनी ताज्या उपरांत थंयसर 8 वरां इतल्याक राती मेळचें एकत गुडींत म्हळ्यार कोपेलांतल्या घरांत वय आनी ताज्या उपरांत बाजेने म्हणची रावचे थंय सकाळीं येवचें म्हणून कायल्या खातीर तुमी रातचे वेतालात दिसा खातीर दिसाचें कित्याक जायना थंयसर मागणे मिस्र जार्गी या भक्ती कार्यक्रमां दिसाचे कित्याक जायना फादर लोक दुबळो तो आनी तांणी गळजय आनी तांचो दिसपडतो ग्रास तांणी जोडी जाय तसले कश्ट तांकां आसले भोवशा आमी बेडकरच्या लोकांक थंय चड जागो या सुवात थंय पुरा नातले ल्हान झोपड्यांत जियेताले आनी कुळवारांकर म्हळ्यार गवडागी या बोळवंत आसात तांच्या गाद्यांनी काम करचें गळोवन हाडचें तांचें सादें जिवीत जावन आसलें सो दिसाचें काम करताले त्या देखून दिसाचें मागण्याक भोवशें तांकां वेळ नासलो सांजेचें सांगाता मेळटालें आनी मागणें करतालें हांव हय तुमी सेमिनारीक भरती जावचे पयलें थंयसर एक 3 वर्सां तुमी कातेकिस्त जावन असो वावर केला वय लोकांक दोतोन शिकोवची देवाचें उतर मांडचें भजन म्हणचें आनी अशें पुरो वय ह्या जाल्या उपरांत तुमी थंयसर मिसावाक तुमी स्वता तुमच्या कुशेन गेल्यात की ह्या तुमकां ते मिसावाक धाडलें गी कित्याक म्हूण सांगल्यार सडावत जावन मतींत एक चिंतप आसतालें कालें म्हूण सांगल्यार ह्या जाल्ल्या तक्षण ओडदू जाल्ल्या तक्षण बिसायबान मिसांव गांवां धाडचें आनी त्या वेळार तरण्या म्हळ्यार ओडदू मेळ्ळेले ह्या जागांक ना म्हणूंक जायना तशें तुमी धाडल्या खातीर थंयसर मिसांव वावरां गेल्यात की तुमकां एक थंय वेची आशा आसली की एक बिदार मिसांवाचो मोग म्हाका आसलो एक तें दुसरें हांव बालकी 3 वर्सां आसलो आनी थंय आसता आसतना म्हजे सांगात ह्या जाका आसले ह्या जाका सांगात हांव रावतालो भोव मोगान तांणी म्हाका पळयल्लें आनी तें मात्र न्हय हळडेक येता आसतना म्हाका मस्त लोक लायक करतालो मोगान पळयतालो आनी म्हजे कडेन कितें देणें आसलें तें उर्जीत करच्याक थंयसर अवकाश म्हाका मेळिल्लो आनी त्या देखून हांवें थंयसर भजने गावचें जावंक पुरो या देवाचें उतार परगड करचें जावंक पुरो या हांवें भजने स्वता हांवें भजने रचल्लीं आसात थंय गेल्ले मागीर हांगा म्हाका निजायकी म्हाका आपोवणें मेळिल्लें थंयसर बिदार मिसावांतच त्या 3 वर्सां हांव तांच्या सांगात थंयसर सेवा दिता आसतना थंय म्हाका आपोवणें मेळिल्लें म्हजें हांगासर सेमिनारीचें शिकप जावन ह्या जाग जाता आसतना हांवें विचारलें ना हांव येता म्हूण सांगून हांवें कांय विचारलें ना पूण म्हजें नांव मंगळूर बार बिदार म्हूण आसलें वय त्या देखून म्हज्या मतीन ती आसा हांव बिदाराक म्हूण सांगून म्हज्या मतीन ती आसलें आनी गवळी बापाणें सांगलें बिदार वच म्हूण सांगून कुशेन गेलो वय वय मोगाच्या न्हू आयचो भाग आमी हांगासर रावयता पूण ताज्या पयलें बिदार मिसावांत भजने भोव प्रसिद्ध थंयसर
कितेंय देवस्तुती देवाचे उतर प्रगट करचे पयले या उपरांत भजन म्हणचे रिवाज आसा आनी ती निजाकी अर्थभरीत असतात आयकूंक की मस्त खुशी जाता तांतले एक भजन फादर आल्बर्ट क्रास्ता आमच्या मुखार आतां प्रस्तुत करता हो संसार देवान रसली रसना जावन आसा आनी आमी सगळे मनशां ह्या संवसारांत वाटसुनी जावन आसा हे उतरां आनी ताजे भायर अर्थ आटापचें भजन आमी आतां आयकुया ದೇವರ ಮನೆಯಿದು ಈ ಜಗವೆಲ್ಲ ದೇವರ ಮನೆಯಿದು ಈ ಜಗವೆಲ್ಲ ಪಯಣಿಗರು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಲ್ಲ ದೇವರ ಮನೆಯಿದು ಈ ಜಗವೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೇಲ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಮಗೆಲ್ಲ ದೇವರ ಮನೆಯಿದು ಈ ಜಗವೆಲ್ಲ ದೇವರ ಮನೆಯಿದು ಈ ಜಗವೆಲ್ಲ ಪಯಣಿಗರು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಲ್ಲ ದೇವರ ಮನೆಯಿದು ಈ ಜಗವೆಲ್ಲ ಸಾವು ಇಲ್ಲದ ಬಾಳು ಇಲ್ಲ ಸಾವು ಇಲ್ಲದ ಬಾಳು ಇಲ್ಲ ತೀರಿದ ಜನ್ಮ ತಿರುಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ತೀರಿದ ಜನ್ಮ ತಿರುಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರ ನಂಬಿರಿ ಯೇಸುವ ನಂಬಿರಿ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವಿರೆಲ್ಲ ದೇವರ ಮನೆಯಿದು ಈ ಜಗವೆಲ್ಲ ದೇವರ ಮನೆಯಿದು ಈ ಜಗವೆಲ್ಲ ಪಯಣಿಗರು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಲ್ಲ ದೇವರ ಮನೆಯಿದು ಈ ಜಗವೆಲ್ಲ ದೇವರ ಮನೆಯಿದು ಈ ಜಗವೆಲ್ಲ बोलो यीशु प्रभु महाराज की जय जय ख्रिस्त जय ख्रिस्त समट आणि सावाला
संसार जाता असताना सडय आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाडटासल्यान कडपा सारक्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार करून परताना सडय आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाडटासल्यान कडपा सारक्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार समर्थ आणि सवाला हर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि ख्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.